200 वर्सां जाता. 199 जुलय म्हयन्यान सोंपली. तिजे स्थापनेचो दीस आषाढ शुद्ध सप्तम. 2018 वर्सा 200 वर्सां पूर्ण जातली. 1818 वर्सा देवळाची स्थापणूक जाल्ली. 2 हवीक ब्राह्मणांनी एक 6 इंचाची मुर्ती हाडून पणजेच्या चिचे मुळांत मळ्यान पिपल्स हायस्कुलाच्या कोंचार कुल्ली हांगा बाटाबाटी चलताली. कांय तेंपान ती मुर्ती तांणी व्हरून ते परते गेले. कांय तेंपान ते परते आयले आनी ती मुर्ती व्हरून तांणी मया एका वडाच्या मुळांत कुल्ली. हांगा एका मामायकामतीक स्वप्न पडलें ती आपूण आसा थंयची आपणाक घेवन व्हर म्हणून. मामायकामत पणजेच्या कांय लोकांक घेवन गेलो आनी तातूंत सगळे जातींतले लोक आशिल्ले. वड्यांनी गेले, ती मुर्ती दृश्टांतान दाखयली, त्या जाग्या वयली काडली आनी हाडली. आनी तो दीस आयतार आशिल्लो असो म्हजो तर्क, कारण ताणें व्हेली आनी ती घाणेकारागेर दवरली. घाणेकारागेर थंय सोमाराची कूड म्हणून आसा आनी ती सोमारा ताणें ती दवरली आसूंक जाय हांगे, कारण ती ताणें आपल्या तबेल्यान दवरिल्ली. थंयची ताणें ती सोमारा व्हरून घाणेकारागेर दवरली. थंय घाणेकारागेर सोमाराची कूड म्हणून आसा. ती मुर्ती आतां थंय ना. ती मुर्ती देवळांत मुखेल मुर्तीच्या फाटल्यान आसा आनी तिची सदांच अभिशेक पुजा जाता. अंदू 200 वर्सांचो हो सुवाळो आमी मनयतात आनी हाजी पूर्णताय जून जुलय केन्ना ती येतली तेन्ना 2018 वर्सा फुडल्या वर्सा आनी एक 6 म्हयन्यांनी हाजी पूर्णताय जातली. आज हांगा पर्तगाळचे स्वामीजी आयल्यात. तांकां आमी आतां मिरवणुकीन हांगाच्यान ह्या देपेल्या घरा कडल्यान महालक्ष्मीच्या देवळा मेरेन व्हरतले आनी थंय तांची आगमन जातलें. ते 4 दीस हांगा उरतले. 10 तारखेक निमाणो सुवाळो आसा.